बाई तुम्ही जॉबा बरोबर ऍक्च्युली सोशल कामांनी खूप आसा, सोशल वर्कूय खूप करता, खुबशे सोशल एवॉर्डूय गावल्या तुमकां. सो म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां विचारपाक जाय, जशें आमी सुरवातीक एक सायकॅट्रिकाचो शब्दावरून आमी सेशन स्टार्ट केलो, तसो एक सोशल या शब्दावरून हांव स्टार्ट केलो. सोशल वर्कर किंवा सोशल जे सगळे येता पळय, तुमच्या खातीर अर्थ कितें हेजो? सोशल वर्कर हे चडशे सगळेच लोक आसता भितून. थोडेच कोण तरी डिग्री घेवन मातशे प्रोफेशनल जाता. म्हणजे सोशल वर्करा वर्कर खातीर म्हणजे डिग्री समाजसेवक. ओके. समाजसेवक समाजाची कोण सेवा करता पळय ताका आमी समाजसेवक म्हणपाक शकता. पण ऍक्च्युली हम्म. थोडे बॅनर मारून असतात किंवा व्हडले व्हडले बॅनर्स मारतात ते ऍक्च्युली सोशल वर्कर हय सोशल वर्कर. आणि बॅनर जर मारून आणि काम करतात ते तेवूय सोशल वर्कर. समज तर ते समाजाक लागून कितेंय काम करता न्हू, 1% करिना, तो शो ऑफ करू असो हातीन जोडून काडटा ते म्हणटा हो. करता जाल्यार तांकां आमी कांय म्हणूंक शकना पळय. आमकां कॉन्स्टिट्युशनूच तशें आसा. तांकां तेंचो रायट आसा, फ्रिडम आसा सगळ्यांक. ते जर समाजान कितें तरी बदल हाडूंक सोदता, समाजान कितें तरी ते कार्य करता म्हणजे बरें जावपाक, जाल्यार तांकां आमी सोशल वर्कर म्हणूंक शकता. आतां तूं आतां म्हणटा पळय प्रोफेशनल आमी तांकां म्हणूंक शकना. प्रोफेशनल आमी कोणाक म्हणूंक शकता, जे कोण त्या हितून शिकल्या पळय, जशे मास्टर इन सोशल वर्क डिग्री आयकल्या आसतली तुवें, बॅचलर ऑफ सोशल वर्क. तितून मरे खुबशे ज्यो स्किल्स आसा, टॅक्नीक्स आसा, प्रिंसिपल थोडे आसा, ते भितून शिकयल्ले वयता. आनी तुमकां सोशल रिगार्डींग खुबशे एवॉर्ड्सूय गावलेले आसा. हम्म. सो तुमी एवॉर्ड्सां खातीर सोशल वर्क करता? ना तशें ना. आतां मरे कशें आसा, म्हाजें आतां तुवें एक्चुली म्हाका क्वेश्चन हो विचारपाचो, तरी तुका आन्सर दिता हांव, की सोशल वर्कान वचपाचें कारण कितें काय म्हणून म्हाजें म्हणजे हितून. ना म्हाजें शिक्षण सोशल वर्कान जालां. म्हाजें MSW जालां. PG म्हाजी MSW. म्हाजें ग्रॅज्युएशन करून प्रश्न म्हाका येयल्लो की आतां फुडें कितें करपाचें. सो त्या टायमाचेर म्हाका एकल्या फ्रेंडान सांगलो की मास्टर इन सोशल वर्क म्हणून एक कोर्स आसा, तो गोंयान ना हांगा. तो भायर आमी खंय तरी वचून करचो पडटलो. म्हणजे मे बी हांगा सातारा दिसता अशें म्हटलेलें तेणी. सो ते करता करता आमची भुरग्यांची जी कोण आसली पळय, उत्सूक कोण भुरगे आसले पळय, ते 15-20 जाण जाले. तर थंय आमकां एक सर मेळ्ळो, जो सुदेश गावडे म्हणून, तो एसिस्टंट डायरेक्टर बी आसलो. तो कितें म्हणपाक लागलो की आतां गोंयानूच आमी हे प्रोग्राम आमी चालू करया म्हणून. डॉन बॉस्कोन आमची पयली हे जाली. आनी म्हाजें कशें पयलींच्यान मरे म्हाका समाजसेवेक, आतां आमचें घरूच तशें आसा की आमकां शिकवण दिल्या की अशी समाजसेवा म्हणजे कितें अशें पयशे बिशे डोनेशन तसलें न्हू, सेवा करपाची. म्हणजे कोणाक कितें त्रास जाता जाल्यार पयलीं तूं थंय पावपाचो. एक निस्वार्थ भाव. हय, निस्वार्थ भावान तें करपाचें. तें म्हाजें मरे ती म्हाजे भितून ते भितून पयलीं इंट्रस्ट आसलोच. आनी हे शिक्षणातून म्हाका आनी कितें शिकपाक मेळ्ळें. आतां हे एवॉर्ड्स बीन मेळटा पळय, ते मेळ्ळा कितें तरी नोटेबल काम केलां म्हणून मेळ्ळा आसतलें. म्हाका एक सांगा, आतां एक डिग्री करून सोशल वर्क करप, सोशल वर्क ग्राउंडार देंवन काम करप आनी डिग्री नासतना काम करप, जर कितें मेजर कितें डिफरन्स आसा? मेजर असो व्हडलोसो डिफरन्स ना. आतां जे डिग्री घेवन करता पळय ते हांवें मातशें पयलीं सांगलें पळय, म्हणजे तांकां एक स्किल्स थोड्यो शिकयल्ल्यो वयता टॅक्नीक्स भितून. म्हणजे आतां तूं म्हणटा पळय कितें तुका कोणी कितें सांगता जाल्यार तें भायर वयतलें काय ना वयतलें, हे हांगा समज तर कोणी आसा ते तांकां तें खबरूच ना जाल्यार कोणाकूय सांगूंक शकता असो मनीस जालो हें तें. आमकां शिकयल्लें वयता की कितें तुमी उलयता तें कॉन्फिडेन्शियल उरता जाय. ते खुबशे प्रिंसिपल आसा. हो एक डिफरन्स आसूंक शकता. आनी एक मेजर सोशल वर्क गोंयान करतना एक खंयच्या जाग्याचेर किंवा खंयच्या कॉर्नराचेर गोंयान चड काम करपाक जाय, गरज आसा सोशल वर्क करपाची? पयलीं म्हणटा ते गोंयचे जे मेजर कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी जाणून घेवचे. आतां खुबशे लोकांक मरे आतां कशीं घरां बिरां पळय ना पळय, तांकां घरां म्हणजे इवन जी गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा, जी घरां बांदून दिता, ती सुद्दां तांकां खबर ना. ती कोणीन तरी आपलो इनिशिएटीव घेवन ते तेंचे कडेन पावपाची गरज आसा. जर हे सर सोशल वर्करांनी असली स्किमी जर पावयत जाल्यार पंच, सरपंच हेंचें काम कितें मागीर? दोगांनी केल्यार जाता. निस्वार्थ हितून करता न्हू तूं, दोगांनी केल्यार जाता. पण नॉर्मली एक्चुअली स्किमी बीन दिवप हे सगळें तेंचें काम आसता न्ही? हय रे, काम आसता तेंचें आसता काम. एक नॉर्मली एक तुमी एक प्रॉब्लेम सांगला पळय, तसो एक मेजर प्रॉब्लेम जो हांव ऑब्जर्व करता, कारण आमी पॉडकास्ट खातीर डिफरंट जाग्यांचेर वयता आनी टू व्हिलरीन भोंवता पळय तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता की जशे गोंयचे खड्डे, हेंचेर कितें सोल्युशन जावपाक शकता? सोशल वर्करा कडल्यान कितें सेवा मेळपाक शकता? सोशल वर्कर फक्त ते नोटीस करून कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा ताका सांगूंक शकता.
अशें आसा म्हणून थंयच्यान मागीर तें जातलें ना रे म्हणजे कितें आतां खड्डे पडलेले ताका फक्त कितें आमी मॅक्झिमम कितें करूंक शकता रिपेर करपाचें तें आमी तेंचे कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन पावोवपाक शकता ओके. आनी तें पावोवन जायना तेंच्या फाटीक लागून तें करून घेवपाचें अशें एक्चुअली जायना कित्याक? हं? इतले सोशल वर्कर आहा, इतल्या गोंयांत समज लोक हं. आसा जाल्यार तो एक मेजर इतलो प्रॉब्लम आहा पळय सॉल्व जायना कित्याक अजुनूय? सॉल्व कित्याक जायना गोंयांत म्हणजे एका जाग्यार खड्डो आहा जाल्यार मानपाक शकताले आमी पळय ओवरऑल. आतां कशें आसा सांग इवन जो क्लायमेट पॅटर्न आसा आतां धबो पावस पडटा पळय पयलीं हय. असो पावस पडनासलो आतां कशें कितें जावन तें आतां वयर सरता पळय आतां रिपेर करीत जाल्यार तें जायना हं. आनी एक कसो बारीक सुद्दां समज तो फोंडकूल पडला ते गाडयो वचोन वचोन ते मोठे जायत वयता सद्याक आमी कांय करूंक शकना त्या हाका आनी जर युथांनी जर हं. सोशल वर्कर म्हणून काम करपाक जाय तेंचे पयलें पावल कितें दवरपाक जाय म्हणल्यार कशें कितें करपाक जाय? तेका कांय खबरूच ना जस्ट कॉलेज पास आवट आसा किंवा स्कूल पास आवट आसा आनी हं. करपाक सोदता जाल्यार कशें कितें करचें? तूं डिग्री म्हणटा तूं काय डिग्री अशी न्हू पूण एक सोशल काम. सोशल काम जाल्यार तो पळय स्वताचें खंयचें ऑर्गनायजेशन तो चालू करूंक शकता ताका ओके. डिग्रीची गरज ना हं. फक्त तुका असो रे निस्वार्थ भाव असो जाय त्या हितून तूं तुजें स्वताचें ऑर्गनायजेशन करूंक शकता ना जाल्यार असो एक थोडे यूथ घेवन नाल्यार आनी कोणी एक बारीकसो एक ग्रूप तयार करून ज्यो जे समाज सेवा आनी कितें आसा पळय ज्यो हांव म्हणटालो की स्किमी पावोवपाच्यो गव्हर्मेंटाच्यो नाल्यार तेंचो कितें प्रॉब्लम आसा तो कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पावोवपाचो कितें तेंच्यो ग्रिव्हन्सीस कितें आसा त्यो तें करपाचें काम करूंक शकता ओके. आनी इन जनरल सोशल वर्काचो एक्चुअल डीप मिनींग कितें? म्हटल्यार सोशल वर्क म्हटल्यार जर डीप भितर आमकां समजून घेवपाक जाय जाल्यार तेचो अर्थ कितें? कारण खूब सोडून कोणीय पयलें बॅनराचेर आपूण सोशल वर्कर म्हणून ब्रॅकेटान घालून लायता आनी पोस्टर्स घालता. हं, हं. सो एक्चुअली डीप मिनींग कितें एक्चुअली सोशल वर्कर? जो करणारो ना काम तो सुद्दां लायता तूं आनी करणारा तो बाबडो लायच ना. तो कितें तरी काम करपाचो फुडें आसा म्हणून तो लायता आसतलो तेजेर हांव चड कांय ओके. उलयना तो कितें कळ्ळें. तेज्या हितून करता आसतलो डीप मिनींग असो कांय ना रे कसो समाज सेवक म्हणजे समाज आसा पळय ताका सुदरोवपाचो नाल्यार तेजी सेवा करपाक कोणी एक मनीस फुडें सरता तो समाज सेवक आनी प्रत्येक जर आवयन पेरंट्सान जर भुरग्याक शिकोवपाक जाय जाल्यार कितें स्टेप्स आसा पेरंटींग टिप्स फॉर सोशल वर्क? पेरंटींग टीप इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे पयलींच्यान आमी कशें भुरग्यांक सांगपाचें की जाता इतकें अशें म्हणजे मदत करपाची कोणाची कोणी समज खंय अडोन उरला जाल्यार तुजे कडल्यान कितें जाता न्हू जाल्यार मनीसपणान हितून तुगेलो कास्ट रिलीजन डिफरन्शिएट करप ना ताका मनीस म्हणून आमी पयलीं तेजे कडेन पावप तुमची पावलां कशी उखाल्ली सोशल वर्का खातीर? तुमकां कोणी इन्स्पिरेशन दिलें किंवा चल कर हं. घरा कडल्यान कोणाचे इन्स्पिरेशन्स मेळ्ळे तुमकां? घरा कडल्यान पळय आतां हांव शिकपाक गेल्लो तेन्ना घरा कडेन हांवें मम्मीक सांगलें आतां हांव सातारा वचपाचो अशें अशें आसा म्हाका रोखडेंच काम बीन मेळटलें म्हणून सांगलें सो म्हणपा लागलीं आतां तशें जाल्यार आमी आतां फुडें सरोन तो करुया म्हणून मागीर आत्तां सांगलां पळय तशें की हो कोर्स मागीर गोंयान चालू केलो तेन्ना म्हाका ते सुदेश सर ते म्हाजे मेंटर आसा म्हणजे आजून दवरला तेंकां ताका एक बरोच टायम जालो हांव वळखता 14-15 वर्सां जालीं तेज्या फाटल्यान मागीर जेन्ना हांव एम.फील करपाक गेलो तेन्ना विठोबा मालकर म्हणून ताका तूं वळखता आसतलें तो गोंयाचे हय. बरे फेमस मनीस तेवूय एक म्हाका मेळ्ळे सो हे 2 मनीस उरले मेंटर आनी एक्चुअली भुरग्यांनी कोर्स करपाक जाय जाल्यार कितें पावलां आसा किंवा कशें कितें करपाक शकता? भुरग्यांक टायम कमी आहा जाल्यार पण कोर्स करपाक जाय जाल्यार समज समाज हय सेवेचो. जाल्यार बॅचलर इन सोशल वर्क म्हणून गोवा युनिवर्सिटीन आसा जे गोंयान कोणी करतलो जाल्यार भायरूय आसा आनी मागीर तें जातकूर आतां परत मास्टर इन सोशल वर्क तेवूय प्रोग्राम गोवा युनिवर्सिटीन आसा आतां कोर्स करिनासतना जर आमी ऑर्गनायजेशन करतले तर ताका स्टेप्स कितें आसा? ऑर्गनायजेशन करपाक तुका कमीत कमी 10 मनीस तरी जाय ओके. तुजी बॉडी तयार करपाक ओके. आनी तुजे ते एम्स एंड गोल कितें कितें तूं करतलो पळय ओके. ते तुका ऑब्जेक्टीव सगळे ठरोवचे पडटा की तूं कित्याचेर काम करतलो एक 4-5 लोकांक घेवन समज जावपाक शकना कारण ना ना प्रत्येका कडेन सुरवातीक एक ऑर्गनायजेशन न्हू पण डिफरंट कितें करीत जाल्यार हय रजिस्टर ऑर्गनायजेशन जावचें ना पूण तूं उरलेलीं कामां करूंक शकता बाय सोशल पयलीं सोशल वर्क जे लोक करताले खबर आहा हं, मिडियार हेजेर खंय दिसनासले आनी आतां एक खंय तरी कोण कॅलेंडर सुद्दां दिवपाक गेलो जाल्यार ते 10 फोटोज दिसता हं. एक कॅलेंडर दिवपाक गेलो जाल्यार हेजो आमी अर्थ कितें समजपाचो सोशल मिडिया ते बऱ्या खातीर यूज करता ह्यो एक्चुअली सोशल वर्क का जो फोटो काडना तो सोशल म्हणल्यार एक्चुअली कशें कितें आहा मिडियाचो वापर कसो कितें करतात सोशल वर्क? एक्चुअली तें करप ना रे तूं कोणाकूय आतां कोविडाच्या टायमार बीन आमी पळयलां पळय कोणी एक हेजे बॅग तांदळाचें बॅग घेवन वयता अशें करून दिता फोटो काडटा ते म्हणजे तूं कोणाकूय हेल्प करपाक वयता ते दाखोवंक जाय कित्याक लोकांक तूं तें थंडपणान करूंक शकता
पण ऍक्च्युली ते हम्म, एकदा ते उद्या म्हणतात न्ही की आपूण दाखयता तो इन्स्पिरेशन घेवन आपूण आनी कोणाक दिवपाक शकता अशें हम्म. कितें आन्सर दिता तो तेंचेर तुमचें ते उलयता तेवूय रायट आसतलें तशें करता जाल्यार तेवूय सारकें आसा तेंगेली तोंडां बीन हायड करून समज दिता न्हू तेंकां पळोवन आनी कोण तरी इन्स्पायर जाता जाल्यार ही बरी मेसेज. हाऊ टू बॅलन्स एट होम अँड ऑल्सो सोशल वर्क. पळय फॅमिलीक हो तुका टायम दिवचोच पडटा पयलें म्हटल्यार बॅलन्स कितें करता जाल्यार तें बॅलन्स आसूं जाय. तूं समज तर तुज्या घरान कितें जालां तें पळयना आनी भायर समज तर बरें करता तेका अर्थ काय ना. ओके म्हणल्यार घरातलें पयलीं पळोवपाक. इम्पॉर्टंट न्हू तूं लास्ट कसो घरानूच येतलो न्हू तूं परतून. भाई एका सोशल वर्कराची थिंकींग कितें आसता किंवा प्रोसेस कसो आसता तकलेन कहो चलता कसलो तो बुक्स वाचता किंवा कसलीं बुकां वाचपाक जाय एका सोशल वर्करान. म्हाजे तरी तूं सांगपाचोच मरे जाल्यार हांव बुकां खंयची रेफर करिना म्हणजे आमकां मेनली आतां कशें आतां हांव आतां गोंयानूच हें काम करता न्हू आमकां एक बेसीक कितें खंय कितें प्रॉब्लम आसा तो कळटा म्हणजे म्हाजे कडेन कितें जितकें जाता पळय थंय हांव पावपाचो हें करता ट्राय करता. नॉर्मली फूल फ्लॅश काम करिना सोशल वर्क जसो टायम मेळटा तसो तुमी करतात. फूल फ्लॅश म्हणजे हांव एक तरी कामाक आसता तेज्या भायर म्हाका खंयचोय आतां टायम मेळटा पळय त्या हितून मागीर हें करता ओके काम करपाचें. सोशल वर्क म्हणटा तो कितें सदांच खंय तरी वचोन रावन बूक पेन घेवन तसलें कांय आसना तें. तो ओके एक प्रोसेस आसता तूं कसो घरा बसल्या हम्म, सुद्दां तें करूंक शकता थोड्यो गजाली आसा त्यो. ओके म्हणल्यार काय मुद्दाम एक बर्डन्स घेवन सोशल वर्क करपाक तशी गरज नासता. ना रे थोड्यो गजाली करूंकूच जाय बर्डन घेवन कित्याक बर्डन घेयना जाल्यार त्यो थोड्यो गजाली जावपाकूय शकना त्यो. आजकाल आमी हम्म, यूथ खुबशे सोशल वर्क एक्चुअली करतातूच पण हम्म, एक मेजरली विचारलें जाल्यार हम्म. युथांनीच चड सोशल वर्क कित्याक करपाक जाय कितें गरज आसा. यूथ कसो यूथ आमचो एक बॅकबोन कसो न्हू खंयच्याय देशाचो समज तर यूथ बरें आसा जाल्यार देश खंय तरी फुडें पावता आनी समज तर चडशे लोक समज तर सोशल वर्क हितून येयले फिल्डान येयले म्हणजे समाजाचे सुदारणा करपाक नाल्यार समाज सेवा करपाक समज तर कोणी येयले जाल्यार म्हाका दिसता की चडशे जे सोशल प्रॉब्लम आसा पळय जशे करप्शन नाल्यार पॉवर्टी आनी अनएम्प्लॉयमेंट हे खुबशे कमी जातले. हितूनूय म्हाका दिसता सोशल वर्कान एम्प्लॉयमेंटूय एक हितून जावपाक शकता क्रिएट जावपाक शकता.